We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Kiritulo Sadodam jakanar No dormar Oleakia sonsarar We can go on pretending day by day that someone somewhere to make a change. We are all a part of God's great big family. And the truth you know Love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. And you make a better day. And just you and me. Dukololeng mogdakoy Ichanti Bao ponso saran fakoy Holy Spot Raccoon, Deodit Logodai. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down in life, it seems no better. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we stand together as one. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We are saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day So let's start giving. There's a choice we are making. We are saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Huggy Murgi, I'm so so the Irakira means sound tunes on we walk about. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Huggy Murgi, I'm so so the Irakira means sound tunes on we walk about.
40 दीस आमची तयारी मागण्या दोणवण आनी दोयाल कोडण्यो करून आमी सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट भावार्थान समारंभूंक आतां एकठांय जाल्या. आपले सुटकेचो वेळ इस्रायल पोरसा एके जागरणे आनी जेवणा वरवीं समारंभताली. आयज पवित्र सभा नवी इस्रायल पोरसा आपल्या सोम्याचें पुनर्जीवनपण आनी आख्या मनशा कुळाची सोडवण समारंभूंक आयचें जागरण करता. आयची रात सगल्या येरां रातीवन व्हरती आनी आयचे रातीची जागरण सगल्या येरां जागरणाची आवय. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचून ताच्या शिसांक सांगात. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर सोमेस्तांक परगटूंक आमकां आपोवणें आसा. आयच्या सेवा धर्माक 4 भाग आसात. उजवाडाचो सेवा धर्म, सोबदाचो सेवा धर्म, पवित्र स्नानाचो सेवा धर्म, पवित्र जेवणाचो सेवा धर्म. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी आसा थंयसरूच बसून रावचे. फकत पाद्विगार आनी आदारी पाद्विगार भायर वचोन उज्याचो आनी आतीचो आशिर्वाद घालतले. जे कोणी वात्यो हाडलेल्यो आसात, पाद्विगार दुसरे पावटी हो क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटा तेन्ना पेटोवच्यो. जेजून काळोखाचेर वायटाचेर आनी मोन्नाचेर जोयत वेले आनी संवसार आनी मनशाकूळ उजवाडून बोदले. होच कूड सोमारुबू आतां आमी नव्यान उज्याचेर आशिर्वाद घालतले. आमकां सोर पातकांतली आनी वायटांतली नितोल कोर आनी आमचें जिवीत उजवाडान भर म्हूण मागुया. बाबा भयणीनो, हे भोव पवित्र रात्री जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीचेर शिपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगाता मेळून जागी रावूंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेले हें ताचें पास. ताच्या पासकांच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचे गूट समारंभून
सोमयाच्या पासकांचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. एपरी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोबे आमी जिवंक पावतल्या हो आमचो थीर बरवासो. ह्या वेळार उज्याचेर आमी आशिर्वाद घालता. आमी पेटयता आनी नव्या उज्याचेर आशिर्वाद घालता. देवा तुज्या पुता वरवीं तुज्या पोरजळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. पास्काचे वाटीचेर आशिर्वाद. पास्काची वाट आतां नव्या उज्यान आमी पेटयतल्या. ही वाट पुनर्जीवन जालोल्या जेजूचो रूपकार. पुनर्जीवन जेजू सगळ्या काळाचो ओरोम आनी शेवट. हे कुणावणीक यादनीक आतां पास्काचे वाटीचेर पुरीस हातयतलो. उपरांत आल्फा आनी ओबेगा ही ग्रीक अक्षरां मोळाची पयले आनी निमाणें अक्षर आनी त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे हातयतलो. उपरांत 5 दुपाचे गुले पास्कांचेर वाटी पुरसाच्या रुपान लायतलो. आशिर्वाद घातलेल्या नव्या उज्यान यादनीक पास्कांची वाट पेटयतलो आनी त्या उपरांत आमी मिरवणूक काडून फुडें आल्ताराशी वेताना 3 पावटी अशें म्हणटलो. हो क्रिस्ताचो उजवाड आनी आमचो जबाब जातलो देवाचे व्हड उपकार. पयले परगोटणे उपरांत फकत यादनीक आपली वाट पेटयतलो. दुसरे परगोटणे उपरांत आमी आमच्यो वाटी पेटयतल्या आनी तिसरे परगोटणे उपरांत देव मंदिराचे दिवे पेटयतल्या. भक्तीपणी हे रितीन वांटो घेवया. आनी आयज आल्फा आनी ओमेगा सर्व काळ आनी शेवट ताचेच. ताकाच मोहिमा आनी राज पदवी सासनाच्या सासना.
आपल्या पवित्र आनी मोहिमेवंत गायां वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आनी सांबाळूं उजवाड मोहिमेन जिवन जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो कांदार आमच्या काळजा मोतींचो O Cristaco uzwar, Teba się woduchar. O Cristaco uzwar, Teba się woduchar.
पास्कांची पोरगोटणी. आतां यादनीक पास्कांची वाट दुंपायतलो आनी त्या उपरांत पास्कांची पोरगोटणी करतलो. सुम्याच्या पुनर्जिवनपणाक लागून आख्खे पृथुमेक आयलोली कुशालकाय पोरगोट जातली. सोडवणेच्या इतिहासान आसलोले मुखेल भाग आमचे कानार सादतले आनी रातीची तोखणाय केलोली आमी आयकतल्यो. जेजून हाडलोलो खरो उजवाड आमकां फावो जावंक पास्कांचे वाटीचे वाखाणणी करूंक बाप्पा लागीं आमी मागतल्यो. आमच्या हातान पेटलेल्यो वाती दवरून हे पोरगोटणेन मेळटलो संदेश घेवया. Santos boritzaia देवदूतांच्या दोलबारांनो कुशालकायेन गाया सुर्गीच्या सोगल्या पदव्यांनो जैताची तुरतुरी वाजोवन संवसाराच्या शिमा पर्यांत ही बऱ्यांतली बरी खबर मोळबा साकून पोरगोट कोरात. जेजू पुनर्जीवन जालो मोरणाचेर जंय ताणें वेले जैतिवंता राजाक जय जय. आखे पृथ्वेच्या रोचनानो उठा उठा जागी जाया. संतोसान मुरगोठून आनंदान बुरकोठून गोमशिंगां गाजोवन दोल घुमटां बोडून दोबाज्याचो गुणगुण कोरा. जेजू पुनर्जीवन जालो ताचो लूक लूक ताचो पोरजूड तुमकां प्रकाश बरीत करता. सासनीक राजान आपल्या मोहिमेन तारोक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नाठाक केलो. आनंद बरी जातू पवित्र सोबे आमचे माथे रोडण्याचे दीस सोंपले आनून तुजो उक्ती दाखय. होम केल्ल्या मेंढऱ्याची जैतिवंत राजाची पोतींटू सुभागी. सुर्यावरी ताची तुजेर फांकता मोहिमा. जीवन जाल्ल्या सोम्या कितूंक जयकार हाडून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या उद्गार उल्हासांनी आमचें देव मंदीर आतां गोणगोणून दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. दिसनाशिल्ल्या देवाक सोरपदवेदार बापाक आनी ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक काळजा मोनाचे सोगले भोगतीन
तशेंच ताळ्यांचे सगले सोक्तीन आमी वाकाणूक आनी किर्तूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बोदलेक जेजून सासनाच्या बापाक आदावाचें रीण फारीक केलें आनी पुर्विल्ले पातोक मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवून काडले खरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान बावार्थ्याची दारां पवित्र जातात ती जायची पास्काची होरोप आदी मागा आमच्या पुर्वजां इस्रायेलाच्या पुता धुवा इजिप्तांतली भायर काडून पांय बिचोय नासतना तांबड्या दोर्यांतल्यान तुवें उतोरुशी केली ती राती एका खांब्याच्या उजवाडान पातकाचो काडूक दिसपटायलो ती राती आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती भावार्थ्या संसाराच्या खोटेपणांतली सुटका दिवून पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्यान कुरपेन भरून नेटोयता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दिता ती राती मोरनाच्यो सांकडी तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती राती कितली विचित आमचे ताय तुजी काकळूत तुजी दोया कितलो उचारा व्हरतो उचारा बायलो ओमोली कोप्रीमीत माये मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुताक दुबावा वीण गरजेचे जेजूच्या मोरनान नाटक जाला ते पातोक ते आदावाचे इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सोडवणार फावो जालो कितलो बागियो प्रातो ही रातीची पवित्रताय खोटेपणान ओपयत करता ओपरात सोगले धुवन काडटा पातक्यांक परतून नेणटी करता दुखेस जाल्ल्यांक बुजवण दिता गोरविमानी बागावन दवरता द्वेसा उजो पालोवन थांबून मोगान काळजां एकवटायता वेगळी आसत्या स्वर्गाक पृथ्वेक एकामेका लागीं हाडटा देवा आनी मनशान मोदें सोपुर्णायेन एकवट जोडटा ती बागी राती हे पासोत भो पवित्र बापा हे आनंद बोरीत राती खातीर
आमी करतांव दिवा काडणेची बेटोवणी तूं मानून मोय पासान मानून घे मोवा मुसाच्या वावरान घोडलोली तुझ्या मुणयाऱ्याच्या हातान वोपलोली तुझी पवित्र सोबेन दोबाजान समोर पिल्ली ही पास्काची वात तुझे मुखार जोडून दी तो राता ओनोत बापा आयचे राती उबोन गेल्लो काडूक येना जावंक परतो ही आमची पास्काची वात तुझ्या नांवाक वोपलोली स्तुती गितान किर्तिल्ली निरून तोरी पेटलोली आमचे मोदे आसूं दी स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबोन आसता पोर जोडूं ती तुका मानता तसली जावं दी वोपणी पोर मोळी सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड हांव पोरकोंटा तो सुर्या ओस्तोम नाशिल्लो सुर्या जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या खातीर मोदलो परतलो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुडार प्रकाश घालता आनी तुझे सोवे बापा मोहिमेन बसून राज चलयता निते काळी सासना सासना दुसरो भाग शब्दाचो सेवादोर आयचे जागरण सगल्या येरा जागरणाची आवय आनी ह्याच खातीर देवाच्या उतराचो संदेश आमी भक्तीपणी घेता आदल्या कोरारांतली 7 आनी नव्या कोरारांतली 2 वाचपां आमी वाचता सोडवणेच्या इतिहासांतले मुखेल भाग म्हणल्यार देवान संवसार रचला ते मेरेन जी व्हड व्हड विजमितां आमचे खातीर केल्ली ती आमी आयकतल्या परगोट जातलें देवाचें उतर भक्तीपणी आयकून सोडवणेचो गूट नियालुया उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप ओरंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रचली पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोंपयो मारतालो देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत थावन उजवाड कुशीन काडलो उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस देवान म्हणलें उदकांचे 2 वांटे करूंक तांचे मोदें मळप जावं आनी तशेंच जालें देवान मळप केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें
सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतराळा खायलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी फळांनी बी आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सां भासाची बियां दिती झाडां जालीं. आनी तशेंच जिन्सां भाशेचे बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशें सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं. आनी त्यो दिवट्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडावंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोखेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी बरो आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं. आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले वरिश्ट राखोस रचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्सांचे प्राणी आनी अशेंच तरेतरेचे पाखट्यांचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी समुद्राची उदकां भरात आनी प्रितुमेर सुकण्यांची संख्या वाडोन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्सांचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेचीं रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनी वेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आखे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पसनाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें.
आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा संपयलें. सगलें काम संपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं बरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायल्याय. सासणाच्या सासणांक ती थीर गोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलाय. उदकां तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. वळां फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मळबावेलीं सवणीं आपल्या गोंटेर करतात. रुखांच्या खांद्यांचेर बसून किलबिलतात. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुज्या निवासांत हांव दोंगरांचेर पावस घालताय. तुज्या मळबाच्या देण्यान जमीन दादोशी जाता. गोरवां पोश्ट्याक तूं 5वें तोंड उत्पन्न कोत्ताय आनी मनशां भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गोरजांक तूं झाडां वाडयताय. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. हो पळय दोर्या कितलो लांब रून. तातूंत फिरतात इस्पा भायलीं जिवांनी. व्हडले धाकटे प्राणी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोरपदवेदारा सासणाच्या देवा, तुज्या कोरण्याची मांडावळ सदांचो जापाची. ओरोंबाक तुवें संवसार रचलोय त्याहून अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलोल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोद समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान आब्रामाची परीक्षा करून म्हणलें, आब्राहेम आब्राहेम. ताणें जाप दिली, हो पळे हांगा आसा. देवान आनी एकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरये गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतल्या त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो येवन भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून आब्राहामान आपल्या गाडवाक तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगा सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. येवन भेटोवंक जळो फोडलो आनी देवान दाखयलेले सुवातेर वचूंक वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा आब्राहामान दोळे उबारले आनी पयस सावन ती सुवात पळयली. तेन्ना आब्राहामान आपल्या सेवकाक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेतांव आनी थंय देवाक बुजोवन तुमचेशी परततांव. उपरांत येवन भेटोवंक जळो जाय आसलो त्या घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक विचारलें. आब्राहामान म्हणलें, पाय, आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जळो तर आमचे कडेन आसात, पूण येवन भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? आब्राहामान जबाब दिलो, म्हजे पुता, येवन भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान दाखयले सुवातेर पावतच आब्राहामान तूं एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जळो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुता इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो येवन करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सरस्पराचे बोडव्यान स्वर्गांतावन उलो मारलो, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेता म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना आब्राहामान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताचे शिंगां एका जिरकुटान शिरकलोलीं. म्हणटच आब्राहामान यवा इरे मुणगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सरस्पराच्या दुतान स्वर्गांतावन आब्राहामाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें अशें केलें आनी तुज्याच एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंतरा वेल्या नखेत्रां इतलीं आनी दर्याची वेळेर आसा ते रेंवे इतली तुजी सोसोत हांव वाडयतलो आनी तुजी सोसोत दुस्मानाचे दारवटे आपल्या ताब्यान करतली आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी सोस्ती वरवीं ह्या संवसारांतले राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतोरें. देवाचें गोड उपकार.
आमचो जबाब गायन करून जातलो. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. Sorvespora tuż moje dajs, tuż moje pat, moje darzone tuże zadin rakon dovolaj. Hau sorvesporak sodac moja dolia mukar dovorta, to moja uzviaka samunto cał budit salona. Zabab? Maka rakun घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. देखून मोजे काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोटा, म्हजी कूड पर्यंत समजतायेन सुजातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्या मोठे सोडचो नाय, आनी तुज्या विस्वाशी भक्ता पोनान उरूंक दिवचो नाय. जबाब? म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्याक सासणाचे सूख. जबाब? म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. उबी रावया. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगळ बापा, तुझी भुरगीं जावचें देणें तूं मनशांक दीत आसाय, आनी असो तुजे बासावणीच्या भुरग्यांचो अंक सगल्या संवसारार वाडयत वेताय. तुवें सोपूत घेवन उतर दिलाय ते प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा आब्रामांक सगल्या पोरजांचो बापूय करताय. तर सगल्या लोकांक तुज्या मोगाच्या पवण्यांक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वचप. त्या दिसांनी सोरेस्परान मोइजेसाक म्हळें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? सोरेस्पराच्या पुता धुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धोवो पांय भिजयनासतना दोरयांतल्यान पोलतडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराची काळजां दारून करतलो आनी ते तांचे पाटीक लागतले.
आनी फारावचेर आनी ताज्या लश्करांचेर जोयत व्हरूंक आनी तांच्या रणगाड्यांच्या आनी घोडेस्वरांच्या निसंतोन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो आनी फारावचेर आनी ताज्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्याचेर हांव जोयत व्हरतोच हांव खरेंच सोरेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इस्रायलाच्या लश्करा फुडें चलतालो तो सोरेस्पोराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे परी तो इजिप्तकाराच्या आनी इस्रायलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातूच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे मैदान मदें कसलीच लढाई जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर पाटलायलो आनी सोरेस्पोरान रातभर उदेगतीक तावन एक कडक वादोल धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जाली. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार ताचे फाटीक लागले. फारावचे सगळे घोडे ताजे रणगाडे आनी ताजे घोडेस्वार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फाट्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन सोरेस्पोरान इजिप्तकाराच्या फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी ताजे फौजेची दुस्पोट केली. ताज्या रणगाड्यांची चाकां चलोना जाली. हे परी फुडें तांच मारूंक कठीण जालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हळें, सोरेस्पोराच्या फुड्यांतलें आमी पळोवन वचुया. सोरेस्पोर इजिप्तकारा विरुद्ध तांकां तांचे वाटेन झुजता. सोरेस्पोरान मोइजेसाक म्हळें, तुजो हात दर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकाराचेर तांच्या रणगाड्यांचेर आनी ताज्या घोडेस्वरांचेर उदका शेवटून पडून दी. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पाटलायलो आनी फात्या फुट्टाना दर्या आपल्या सदांच्याच जाग्यार पडटलो. पळोवन वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सोरेस्पोरान तांकां दर्या मदेंच बुगोवन उडयले. उदका नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यांत भितर सरलोले फारावचे रणगाड्यांक, घोडेस्वरांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटावलो ना. पूण इस्रायलाचो पूत धुवो पांय भिजयनासतना दर्यांतल्यान पोलतडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गा वरी उदकां रावली उबी. त्या दिसा सोरेस्पोरान इजिप्तकाराच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकाराची मोडी पळयली. हे परी इस्रायलान इजिप्तकाराचेर आड सोरेस्पोरान केल्लें व्हडलें कर्तुत्व देखलें आनी पोरजेन सोरेस्पोराची भे धरली आनी ताज्या सेवका मोइजेसाचेर तांणी विश्वास ठेवलो. हे समय मोइजेसान आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांनी हें गायन केलें. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, हांव सोरेस्पोराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन भरला. हांव सोरेस्पोराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन भरला. हांव सोरेस्पोराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन भरला
गोड्यांक आनी गोडेकारांक तांणी दोरयांत शेवटिलें. सोरेस्पोर म्हजें बोळ आनी म्हजो आस्कारी. तो म्हजो तारोक, तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तितां. जबाब: हांव सर्वेस्वराची कीर्ती करतां. तो मोहिमेन भरला. सोरेस्पोर एक झुजारी. ताचें नांव सोरेस्पोर. फारावच्यो गाडयो आनी ताजें फौज तांणी दोरयांत शेवटिली. ताज्या गोट बोलवंत गोडेकारांक तांबड्या दोरयांत गिरासलें. जबाब: हांव सर्वेस्वराची कीर्ती करतां. तो मोहिमेन भरला. सोमदिराच्या उदकांनी जमून तांकां धापले. फातरा भाशेन ते सारके पोंड्राक पडोन गेले. ताजो उजवा हात सोरेस्पोरा आपल्या बोलान फांकी जाता. तुजो उजवा हात सोरेस्पोरा दुस्मानाक नाटक करता. जबाब: हांव सर्वेस्वराची कीर्ती करतां. तो मोहिमेन भरला. जंय तुजें ठिकाण केल्याय सोरेस्पोरा तुज्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत, थंय सोरेस्पोरा तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय. तुज्या काशा दोंगरार तांकां पावून रिगयतलोय. सोरेस्पोर राजवट चलयतलोय सासणाच्या सासणाक. जबाब: हांव सर्वेस्वराची कीर्ती करतां. तो मोहिमेन भरला. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विचमिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार पोर जोळटा. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके पोरजेक पिडापीड दितोल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या पोरजांक सोडवून दिवन तूं करताय. तोराके प्रितुमेच्या सगल्या मनशांक बाबार्थान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विसलोले पोरजेचे वडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. इजायास प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता: तुमी तान लागतले न्हू उदकाशी येयात. दुडू नात ती पोरयान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात ते वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावून दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाल आनी विस्वाशी बासावण्यान परमणें हांव तुमचे कडेन सासणाक तोखता तसलो करार करतलो. पोले राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पोले तूं ऑल्कोनाय ते राष्ट्र तूं आपयतलोय. तुका ऑल्कोनात ती तुजेशी धांवन येतली. जोग तुका मोहिमेवेंत कोत्तलो तो सर्वेस्पोर तुज्या देवाक लागून
इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोड, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट साडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी पोत्तून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजीं चिंतनां तुमचीं चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलो मोलो पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजीं चिंतनां तुमच्या चिंतना परस उंच. जशें पावस आनी बरफ मोलबातावन पडटा आनी बेश्टी परतून चडनात, पूण वोंप्याक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफोल करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निर्फोल जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सोडवणेच्या सोरींतले संतोसा तुम्ही उदकाटल्या. सगळीं म्हणया. सोडवणेच्या सोरींतले संतोसा तुम्ही ताचे हांव किर्तन गायता तोच म्हजो सोडवोनार. सोडवणीच्या जोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणीच्या जोरींतले संतोसान तुमी सर्वेस्पोरांक दिनवासांत व्हडल्या ताल्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कोर्ती कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगळे कुडीन परगट करात. जबाब. सोडवणीच्या सोरींतले संतोसान तुमी उदकाटल्या. सर्वेस्पोरांक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलावीज मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळयात कासोयात. सियोनांत रावतल्यानो कित्याक गायोना करात, आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. सोडवणेच्या सोरींतले संतोसान तुमी उदकाटल्या. प्रार्थुया. सासनाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा, तूं एकलोच संवसाराचो बोरवासो. ही पास्क पुर्बीच्या समयार आमी समोर उमताव ते गूट
तुज्या प्रवाद्यां वरवीं तुवें पोरगोट केले तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानूच सुगुणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना देखून नवे जिणेचे ओत्रेक आमच्या काळजांनी वाडोय आनी तूंच ते ओत्रेक भागोय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इजकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर म्हजे कडेन असो उलयलो. मनशाच्या पुता इस्रायलाची भुरगीं आपल्याच खाशा देशांत जियेतालीं पूण आपले वागणुकेन आनी कर्तुबांनी तांणी तो बोश्टायलो. तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी आपल्या देशांत रगत वारयलें आनी कुड्ड्या देवाक घेवन तो बोश्टायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिपडायलीं आनी परक्या राष्ट्रां मदें तांकां दुस्पटायलीं. तांचे वागणुकेक आनी कर्तुबांक फावो आसलें तशें हांवें तांचेर फर्मोण मारलें. तीं गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें तांणी म्हजें पवित्र नांव बोश्टायलें. ह्या पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटा ही सोरेस्पराची पोरजा. आपल्या गांवांतलीं ताणें तांकां परक्या देशांत धाडल्यांत पूण जें म्हजें नांव आपूण गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें इस्रायलाच्या घोराण्यान बोश्टायलां त्या म्हज्या पवित्र नांवाचें म्हाका पडलां. तर आतां इस्रायलाच्या घोराण्याक सांग. सोरेस्पोर अशें सांगता. इस्रायलाच्या घोराण्या हें हांव तुमचे पासत न्हय बगर तुमी गेल्ल्यात त्या राष्ट्रां मदें तुमी बोश्टायल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवा पासत करता. राष्ट्रां मदें तुमी बोश्टायलोल्या म्हज्या वर्त्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकोवंक वेता. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्यां मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलो तेन्ना हांव सोरेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतली. अशें उलयता तो सोरेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करून तुमच्याच खाशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळ्या तुमच्या मेळेपणांतलीं हांव तुमकां निर्मळ करतलो. कुड्ड्या देवाक बोजून तुमी बोश्टल्यांत पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचे फातराचें काळीज काडून मासाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे कायदे आनी म्हजी समूर्त तुमी पाळोशें करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरजा आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो.
केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें? जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवा तारेला म्हजो आत्मो. आनंद भरीत जात्रेकारां मदें संतोसाचे उल्हास सोडून किर्तनां गावन भोव पवित्र तोंबून देवाच्या मंदिरांत हांव वचून हेंच मनांत गळोवन गळोवन काळीज म्हजें हुस्कारता सुस्कारता. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवा तारेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवा तारेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवा तारेला म्हजो आत्मो. सर्व बळिश्ट देवा, तुजे आखे पवित्र सभेचे दोयेन दीस घाल. सगल्या मनशा कुडाचे सोडवणेचें काम समाधान चलून दी. पडटात तांकां तूं उबारताय, पोरनें जालां तें तूं नवें करताय, आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रोचनाच्या ओरंबा आनी शेवटा वरवीं सगलो संवसार तूं परतून संपूर्णायेक पावयताय. हें निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी बगूंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आदल्या करारांतलीं वाचपां सोंपलीं. आतां वेदी वयल्यो वाती पेटयतात आनी मोहिमा देवाक व्हडा दोबाज्यान गावून आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं सुरू जालोल्या नव्या करारांत भितर सरता. पास्क म्हणल्यार आलतोडी थावन पोलतोडी वचप, आदलें सोडून नवें आपणावप. हीच खुशालकाय दाखोवंक इगोजेच्यो घांटो वाजयतात. Deus
प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर पदवेदार बापा, मोहिमेंत पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश एबो पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करता आनी मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित करूं. अशें ती निर्मूळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. खेरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेंत आयज आमी मागुया सांतान फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच आयज आमचे फिरगोजीन 2 बावतिज्म जातात. एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो आनीक एक वाडलेलें भुरगें. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक, तांच्या घोराब्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी तांचे पासत मागुया. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोम्यार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान मुनगे तांच्या मरणांत आमकां बुडयल्यान हें तुमी नकलोत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरतांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवनपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातकी कुडीचो बोस करचे खातीर आनी पातकांच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरणें सैम खुर्सार मारलां. हें आमी बरें समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणटच तो आनीक कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणांत ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एक पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यान आनी जेजू क्रिस्ताक सवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. Sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy sorves porak soy soy. Sogli muruya. Sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy sorves porak soy soy. Sorves porak din vasat, to kitlo poro, taco mai mok mit mernas valo.
ta duani munche, ta tomai mok mit mernas lolo. Sabab, sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy. Sorves porachaus viahatan soy tvele, sorves porachaus viahatan kili, vorti cortutva, hau mortona hau chivota stolo, ani sorves porachi cortutva, vornitolo. Sabab, sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy. Sofator van piani sorundelo, tot salo concha sodito fator. He sorves poranuts korun hala, te boleun amitor taksala. Sabab, sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy. उद्गाराक सोगली उभी राहूया. Surves po तुमचे सोवे आसू, Marco pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमा सोनवार सोल्ल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक पोरमोळ लावचे खातीर मारिया मागदालेन, जाकोबाची आवय मारिया आनी सलोमे हांणी त्या पोरमोळाचे नोग विकते घेवन हाडले आनी फांत्या पारार उठून सातोड्याच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेतानाच त्यो फोंडाशी पावल्यो. त्यो एकामेकाक म्हणत आसल्यो, फोंडाच्या तोंडावेली फातर कोण आमकां दुखलून दितलो. पूण नदर मार जाल्यार फातर दुखोल्लोली तांणी देखली, ती तर बरीच व्हडली आसली. फोंडांत भितर वचून धवे आंगले न्हेसलोलो एक तोरनो धाकटो उजव्यान बसलोलो तांणी देखलो आनी
त्यो कांपल्यो. पूण ताणें म्हळें, भियेनाकात. कुर्सार किडायल्ल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. तो पुनर्जिवोवन जालो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती सुवात पळयात. पूण वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमच्या आदीन गालिल्याक वेता आनी ताणें सांगलोले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. त्यो फोंडास आशिल्ल्यो बाय सरून धांवून गेल्यो. तांचेर भिरांत आनी कांपेरो सुटलोलो आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो भियेल्ल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. O death, where is thy sting? O death, where is thy victory? Morna kuinga tuje kus. Morna kuinga tuje zoit. Praise the Lord. Hallelujah. बाबा भयणीनो, अशें बागेवंत पावलो म्हणून व्हडा उलासान जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खबर बरयता. Pelican, there is one bird called pelican. एक सुकणें आसा आनी इजिप्त देशांत आमकां मेळटा. परंपरा अशी आसा की दुकोड इजिप्त देशांत आयलो तेन्ना ताची पिलां मरोंक लागलीं. ह्या सुकण्यान आपले कुडीक चोंच मारून आपलें रोगोत वारून ह्या भुकेल्ल्या आपल्या पिलांक ताणें तें पिवंक दिलें. परंपरा अशी आसा की ह्या सुकण्यान मरतल्या आपल्या पिल्यांक सांबाळूंक पयले सुवातेर आपल्या किरीत भाशेन रोगोत तांकां पिवंक दिवन आपुणूच मरून गेले. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या किरीत भाशेन पुनर्जिवनपणाचो दोबाजो समोरुमतांव. जेजू मेलो खरो, पूण जेजू पुनर्जिवन जावन आमकां ताणें सगल्यांक पुनर्जिवनपणाची खात्री दिली आनी आमी सगळीं नवी पोरसां जेजू वरवीं देवाक मानलेली जाता म्हूण ताणें आमकां परतून देवाची भुरगीं करून दाखयली. आयची वाचपां बाबा भयणीनो आमी वाचल्यांत ती अरोंबागतान देवान आपले पोरजेचो कशे तरेन सोडवण केली हो इतिहास आनी कशे तरेन आपले पोरजेचो देवान सुरवातेक ते शेवट मेरेन तांचो मोग केलो ते आमी नियाळ्ळां आनी आयकलां. पोरजा देवाचेर परतता, पोरजा देवाक विसरता, पोरजा देवाचेर कोलपता. पूण देव बाबा भयणीनो हे पोरजेचो दुपोट मोग करता आनी हाका लागून देव आपल्या एकल्याच पुताक इतलो तो पोरजेचो मोग करता की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या पोरजेच्या सोडवणे खातीर संवसारांत धाडटा. जेजू ह्या संवसारांत येवन देवाचो मोग हे पोरजेक दिता. आपलें रोगोत वारून परतून एकदां आपलो प्राण त्या कुर्सार सोडून आपलें रोगोत वाडून पोरजेची सोडवण करून आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करून तो परतून घेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता मारिया मागदलेन, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे ती सगळीं तोटाकतात कित्याक तांकां बरवोसो तांचो आलता. कित्याक जेजू जाका फोंडान निकी पेल्लो तो थंय आसना. हाका लागून ती सगळीं तोटाकतात आनी धावी धावी वेतात शिसांक सांगूंक ताका कोणी तरी व्हेला. शीस जेन्ना बाबा भयणीनो हे आयकतात जेजून सांगलेलीं उतरां परतून तांच्या मनांत येतात आनी जेजून 3 दिसां उपरांत आपूण जिवंत जातलो
हो बरवोसो जो तांकां दिल्लो ताचो उगडास तांकां येता. आज आमी किरीत भाशेन बाबा भयणीनो हांगासर 2 बावतिस्म कोत्तेले आमी हे रात्र जागरोणेक किरीत भाशेन बातिसाद आमी करता. आमी सगळीं भावार्थाचे नमुणे आमी सगळीं बावतिस्मा वरवीं परतून आमच्या पातकांचेर किरीत भाशेन त्याच देवाचे आमी बोगसणे मागून परतून देवाची भुरगीं जाता. आयच्या वाचपांनी आमी आयकलां कशे तरेन अरोंबाक देवान हो संवसार रचलो. उपरांत आमी आयकलां कशे तरेन देवान आब्रामाक एक देस बासायलो आनी ताका ह्या देसाचो मेजो नासलेल्या मापा परी ताका पोरजेचो बापूय करून आपूण नेमतलो म्हूण देवान ताका बासावणी दिली. तशेंच तांबड्या दर्यांतल्यान मोजेस आपले पोरजेक सोडून हाडून अरोण्यांतली तांकां सोडून हाडून गुलामपणांतली किरीत भाशेन बासायलोल्या देसान व्हरता तें आमी पळयता. इतलें की बाबा भयणीनो देव आपले पोरजे सोबे विस्वाशी रावता. देव आपले सोबे मोग दाखयता आपले पोरजे सोबे. आदल्या कोरारान देव जर आदावांक बाबा भयणीनो रोसता जाल्यार आदाव आपल्या गोरवांत पातोक आदारता. नवो आदाव जेसू बाबा भयणीनो आमकां पातकाचें बोगसणें दिता. आदल्या कोरारान बाबा भयणीनो जरी आमकां आदावा वरवीं बाबा भयणीनो मरण येता जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां बाबा भयणीनो सगल्यांक जिवीत मेळटा. आदल्या कोरारान बाबा भयणीनो आमकां गोरवा उदेशी देव सर्गीची दारां धांकता जाल्यार जेजूच्या मरणा उदेशी ताच्या रोगता उदेशी बाबा भयणीनो तीच सर्गीची दारां फातर दुखलून बाबा भयणीनो आमकां परतून देव सर्गीची दारां उगडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक देव आमकां सगल्यांक परतून आपणाची भुरगीं करता. मोगाड बाबा भयणीनो आज आमी किरीत भाशेन ह्या समोरमणेंत वांटो घेता. आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वयर नियाळटा तेन्ना जेजू किरीत भाशेन देवाचो पूत. हो देवाचो पूत आपूण देवाक किरीत भाशेन ताची येवजणेक खालती जालो. इतलो तो खालती जालो कुर्सार ताणें आपले रोगोत वारोयले आनी तेच रोगतांतल्यान सगल्यांक आमकां सोडवण फावो केली. आपूण पुनर्जिवनपण ताणें जावन आमकां सगल्यांक ह्या पुनर्जिवनपणाची खात्री दितना आमकांय सगल्यांक एक दीस पुनर्जिवन जावपाची खात्री आसा म्हूण ताणें बाबा भयणीनो आमकां भरवंसो दिलो. तर आमचो जबाब आयच्या दिसा कितें जातलो बाबा भयणीनो? पयले सुवातेर जेजूचो त्याग आनी आमचो त्याग बाबा भयणीनो आमी किरीत भाशेन ताका म्हत्व दिवया. आमी 40 दीस बाबा भयणीनो कोरेज्म केलां. ह्या कोरेज्मान आमी जायत्यो आमच्यो वायट वंदावण्यो आमचें पातकी जिवीत आमी सोडूंक निचेव केला. बऱ्या मार्गार चलूंक आमी निचेव केला. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसात